नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी केल्ल्या आपत्तीजनक विधानाचे फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळ गटान वेंचणूक आयोगाची भेट घेतली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू आनी अर्जुनराव मेघवाल हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्षाच्या प्रतिनिधी मंडळान ही भेट घेतली आनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या आड खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या मंडळान वेंचणूक आयोगाकडेन केल्या अशी माहिती मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिल्या. मल्लिकार्जुन खरगे जी कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे और इलेक्शन कमीशन उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए. प्रधानमंत्र्यांचो अपमान करपाची एक पद्धत काँग्रेसीन घाल्या जी केन्नाच बदलूंक ना अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी खबराकारां लागीं उलयतना सांगलें. तो ये हमारे पार्टी का सरकार का विषय नहीं है. लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये घिनौना हरकत है और लोकतंत्र को ये बहुत नीचे तरीके से कमजोर करने जा रहे हैं. The opposition in Rajya Sabha has spoken in such condemnable words, and not just anywhere, not sitting with his friends. He went choosing an election-bound state, sitting there, addressing the media, and in that chose to call the Prime Minister a terrorist. It has been a pattern in the Congress party that they chose some abusive language against the Prime Minister. And they repeatedly use it. There's no change or correction in their course. They've not changed their approach. And today, when we appeared before the commission, the full commission, we highlighted the fact that if a party repeatedly does this and calls the Prime Minister all kind of abusive names, today the words that Shri Mallikarjun Kharge has used, calling him a terrorist, is the bottommost in the pit that they have falling. अस्तंत बंगालातल्या वेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान खर तयारी केल्या, जाका लागून पुराय वेंचणूक प्रक्रिया खंयच्याच वायट घडणुके बगर पार पडटली. सगळ्या मतदान केंद्रांचेर वेबकास्टिंगाची वेवस्था केल्या. वेबकास्टिंगाचें संचलन राज्यांतल्या वेंचणूक आयुक्ताच्या कार्यालयांतल्यान जातलें. केंद्रीय राखीव पुलीस दळ, कोलकाता पुलीस आनी वेंचणूक आयोगाचे प्रतिनिधी वेंचणूक केंद्राचेर वचून मतदानाची प्रक्रिया सुरक्षीत जातली हाची वेवस्था करतात. दिल्लींतल्यान लेगीत वेंचणूक आयोग वेंचणुकेच्या सगळ्या प्रक्रियांचेर नदर दवरून आसात. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याक आयज 1 वर्स पुराय जाता. ह्या फाटभुंयेर पुराय देश दुखेस्त आसा. पहलगामात जे शहीद जाले तांची याद देश सदांच करता. भारत आतंकवादाच्या कसल्याय तरेच्या प्रकारामुखार केन्नाच झुकचो ना. आतंकवाद्यांचे वायट मनसुबे केन्नाच यशस्वी जावचे ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. ज्या कुटुंबांतल्या लोकांनी ह्या घडणुकेंत आपलो जीव वगडायलो तांचे आपल्यो संवेदना आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत मुखार म्हळें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेगीत पहलगाम हल्ल्यांत हुतात्मा जाल्ल्यांक आर्गां ओंपलीं. भारतान फाटलीं कितलींशींच दशकां आतंकवाद सोंसला, पण आतंकवादा आडचे लढाये खातीर आमी आयज लेगीत तितलेच संकल्पीत आसात. आमचो एकचार आनी आमची वळख बादीत करतल्या आड आमी खर कारवाय करतले अशें ताणें आपल्या संदेशांत मुखार म्हळें. घरमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्यांक आर्गां ओंपल्यात. आपलो मनीस ना जावप हाचें दुख्ख भारतीयांच्या काळजांत अजूनय आसा. आतंकवाद हो मनीसपणाचो व्हडलो दुस्मान आनी ताचे आड शून्य सहिष्णुता नीती चालूच आसतली अशें केंद्रीय घरमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळें. पहलगामात 22 एप्रिल 2025 ह्या दिसा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या वर्सपुर्तीच्या फाटभुंयेर 2000 परस चड विद्यार्थ्यांनी आनी नागरिकांनी मेळून जागृताय फेरी घडोवन हाडली. पहलगाम आतंकवादी हल्लो
हो त्या 26 कुटुंबां खातीर एक व्हड दुख्खद घडणूक आसा. तेच प्रमाण राजकीय पावंड्याचेर लेगीत ही एक व्हडली घडणूक जावन गेल्या अशें ह्या घडणुकेंत मरण पाविल्लो शुभम द्विवेदी हांची घरकान्न ईशान्या द्विवेदी हांणी खबराकारां लागीं उलयतना सांगलें. अफेक्ट किए हैं, इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है. जिस तरीके से हमारे देश ने कदम उठाए हैं इस अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे ऑपरेशन महादेव हो, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे कदम उठाते रहें जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हो, जब तक आतंकवाद पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता. क्योंकि ये देश कई बार आतंकवाद से परेशान हो चुका है. अब इट्स हाई टाइम कि हमें उनकी आंखों में देख के बोलना ज़रूरी है कि अब हमें बर्दाश्त नहीं है और हम पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म करेंगे. काश्मीरात भोंवपाक आयिल्ल्या पर्यटकांनी आयच्या दिसा पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची याद काढली आणि हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. हमको यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया लगा, एकदम घर जैसा. कुछ ऐसा परिस्थिति दिखने में आई नहीं है हमको. सब लोग को आना है, इधर एंजॉय करना है. बहुत भारी भारी एंजॉय किया हमने. पर अभी कुछ ऐसा माहौल नहीं है कि जैसा डर जैसा माहौल लगे हमको. ऐसा कोई माहौल है ही नहीं. हॉर्मोन स्ट्रेट आडोवपाची घडणूक ही पयसुली घडणूक न्हय, पूण एक खर सत्य आसा जाचो थेट परिणाम भारताच्या अर्थीक वेवस्थेचेर आनी सुरक्षेचेर पडटा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. ते जर्मनीच्या 3 दिसांच्या भेटेर आसात, जातूंत तांणी पयले दिसा संरक्षणा संबंदीत स्थायी समितीन संबोधीत करतना हें वक्तव्य केलें. संवसारा मुखार आयज नवी सुरक्षा आव्हानां आसात आनी तंत्रगिन्यानाच्या बदलाक लागून ही आव्हानां आनीक जटील जाल्यात अशेंय तांणी मुखार सांगलें. यहाँ पर जर्मनी के जो मूल निवासी हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, वहीं पर किसी न किसी हद तक हमारे इंडियन डायस्पोरा के भी मित्रों का कंट्रीब्यूशन है. इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है. और साथियों, मैं मानता हूं कि अपने आप में एक अचीवमेंट है कि भारत और जर्मनी के रिलेशन समय के साथ धीरे धीरे मजबूत होते गए और आज हमारे जर्मनी के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं. इस साल जो हमारे जर्मनी गोंयच्या एकचाराक छेद दितल्या आड कारवाय जातलीच. गोंयच्या नागरिकांच्यो भावना लोकांनी दुखोवच्यो न्हय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गौतम खट्टर हांणी केल्ल्या विधानाचेर मत उक्तायतना सांगलें. अशा पद्दतीचे गोंयकारांचे सेंटिमेंट हर्ट करप हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. क्रायम ब्रांची कडेन इतक्याच खातीर दिल्या कारण ताका पुराय देशभर जर ट्रॅक करून ताका बेगीन हाडटलो आसत जाल्यार सगळे कडेन ताका ट्रॅक करचो पडटा. आनी आमची पुलीस ऑलरेडी हांगांतल्यान गेले ताका हाडपा खातीर. म्हाका खात्री आहा की विदीन 2 दिसांच्या भितर ताका अरेस्ट करून हाडटले. ताचेर FIR रजिस्टर. चांदेल उदका प्रकल्पाचे आयज मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर, जिल्हा पंचायत वांगडी राघोबा कांबळी, सरपंच बाळा शेटकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पेडणेच्या नागरिकांची तान भागोवपी हे उदका प्रकल्प जावन आसा. हो प्रकल्प पुराय करपा खातीर आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी आमदार जी तारुलकर हांणी फाटपुरावो केलो अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. आम्ही पळयतात ह्या सृष्टीची निर्मिती जाली तेन्ना ब्रह्मदेवान 26% ऑफ द पॉप्युलेशन कनेक्शन्स गेट 24 hours ऑफ वॉटर केन्नाय कोण आयल्यार मेळटा. आमकां ह्या हातून भितरच ते 50%चेर व्हरपाक जाय आनी एडवान्स जावपाक जाय. There are some projects in pipeline, treatment plants are in pipeline. ते घालतगच आनी हे जे लिकेजीस आसा, जे थेफ्ट आसा, हे सगळे काडटगच आमचे बरे भशेन डिपार्टमेंट चलपाक लागतले. हातूंतल्यान तुमकां फायदो कितें? टँकर 100% बंद जावपाक जाय. जातले टँकर 100% बंद. आमचे ते अल्टरनेट डे पळय सप्लाय येताले ते अल्टरनेट डेली येवपाक जाय. बरोबर आसा? मेळटले. आमचे ट्रिटेड वॉटर सप्लाय आसा पळय न्ही ते सगळे पेडणेच्या सगळ्या पंचायतीक भितर पावतले. असो अजूनय खंयची पंचायत उरलेली आसा हे ट्रिटेड न्ही फक्त आमच्या गांवांतल्या उदकाचेर बी आसा अजून. खंय खंय बारीक आसल्यार सोडून काडा ती पायपलायन एक्सटेन्शन वचपाक जाय. आमचे ज्यो बोर व्हॅली आसल्यो त्यो आयज आमच्यो बोर व्हॅली आनी आमच्या घरा शेजारल्यो त्यो बंद करनाकात, पूण ताजेर डिपेंडेंट रावनाकात. बोर व्हॅलो टोटल बंद जातल्यो. कळ्ळें न्ही? जातलें मरे हांव आश्वासन दिवन वता. ओके. डेली आमचे कमीत कमी 8 तास तांकां उदक मेळपाक जाय. केन्ना आयदन जाय
जाल्यार 8 तास उदक मेळपाक जाय. हो प्रकल्प पुराय करपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी मोलाचो आदार दिला अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. तशेंच आयज पेडण्यान तसोच जेन्ना हांव पयलीं येयलो इलेक्शनाच्या टायमार 2.5 वर्सां पयलीं तेन्ना हांवें पेडणेकरांक हांगासर पळयल्ले लोकांक खूब उदकाचे प्रॉब्लम जाताले. म्हाका दिसता त्या टायमार हांवेंय बी खूब जाणांक अशे टँकर दिल्ले आसा गांवांनी. कित्याक हेच्या पयलीं आसले पळय त्या टायमार फकत भाशणांत करपाक उरले, भाशणांत केली, कामां कांय ना. आयज आमी खुबशीं कामां करून दाखयल्लीं आसा. हो आयज आमचो 30 MLD हांगासर पेडण्यात वॉयस प्लांट आसा. तसोच 30 MLD तेजें इनॉग्रेशन जावपाचें आहा. आयज म्हाज्या फ्रेंडाचो बर्थडे आसा त्या दिसा 30 तारखेर त्या टायमार ते प्लांटाचो म्हाका दिसता इनॉग्रेशन करपाचें आहा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.